गोंयचो चीफ मिनिस्टर दिगंबर कामत ताका आयज हांव कावजांतान तुका दिता म्हणून हांव इतलो खुशी जालो. दिगंबर कामत आमच्या मदीं आहा. दिगंबर कामत बाब आयज आमकां तेणें इतिहास कशी घडोवन हाडली की तेणें आयज आमची एकेडमी चालू केली. आयज कितले मिनिस्टर येवन गेले पूण कोणें ते भाशेन करूंक ना. ताणें ही एकेडमी आयज आमकां गोंयकारांक घडोवन दवरली. हांव इतलो कावजांतान कशी आमचो असलो मिनिस्टर आमी तुका कावजांतान येवकार दितले आनी तुजे गोंयकार भाव तुका केन्नाच सोडचे ना. तुका सदांच आमची केअर आसतली. पूण दिगंबर कामत बाब हांव तुजे लागीं एक हात जोडून मागता. तुवें आमकां सगळें दिलें. आमकां एक माय दी. एकूच हांव तेला मागता आमकां एक माय दी म्हणून. तो घडये चिंतून पडला आसतलो खंयची माय काय म्हणून. माय जी आसा कोंकणी माय भास ती आमी सदांच वयर काडून जे आमचे तियात्रीक भाव सदांच वावुरतात कोंकणी भास वयर काडून. तुमी म्हणटल्यात हांव म्हाजें नांव मास्टर वाज. हो आनी मास्टर वाजें नांव कोल्लें काय म्हणून. हांव म्हाजो माय पाय तियात्रीस. हांव 7 वर्सांचो आसतना तियात्रान नाचलो. 1934 वर्सा आमचो दादलो फामाद तियात्रीस तेणें तियात्रान तेणें म्हाजो पांय तियात्राक घातलो. त्या तियात्रान म्हाका नाचून हाडलो आनी तातूंत तेणें म्हाकाय आनी म्हाजे भयणीकूय तियात्रान घातले. त्या तियात्रान पांयक म्हाज्या म्हणटाले मिस्टर वाज. पूण हांव ल्हान तेन्ना 7 वर्सांचो म्हणटूच तेणें म्हाका नांव घातलें मास्टर वाज म्हणून. कित्याक हांव तेन्ना 7 वर्सां जाल्लो. पूण तें आयज पासून म्हाका नांव मास्टर वाजूच उरलें. पूण म्हाजें हाच्या नांव जे लॉरेन्स वाज. पूण ह्या नांव म्हाका कोण वळखना. फकत मास्टर वाजूच म्हणल्यार वळखता. आयज